दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. उपरांत तो पेले तडीक उतरून गादारेन घरांच्या गांवाक पावलो. थंय देंवसार लागले दोग जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन वचूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मार म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे खबरेक तूं कित्या आयलाय? थारायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोगदूंक आयलाय गी कितें? थंयच लागसार साबार दुकरांचो एक हिंड सरतलो. देंवसार जेजू लागीं अशें पोरातूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडांत धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षण ते भायर सरून दुकरांतय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवून वचून कडशा वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकराचे सरवपी पडले आनी शारांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावन देंवसार लागलेल्याक कितें घडलेलें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शहराचो सकट लोक जेजूक मेळोवंक भायर सर आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वसा जाय म्हणून ताचे लागीं पोरातूंक लागलो. देव विविध रितीन मनशा कडेन उलयता आनी आमचे जिणेंत मेतेर जाता. पूण थोडे फावटी देवाच्यो वाटो आमकां रुचानात. आमकां आमचोच वाटो जाय. सर्व आमी चिंतिल्ले बरी जाय जे म्हूण आशा. गादारेन गांवचो लोक असल्या स्वभाव समनेत. जेजून तांचे मदें आयिल्ले तवळ थंय आसल्या दोग भिरांकूळ मनशांक देंवसाराचे बंदडेतावन सुटका दिली. तांकां नवें जिवीत दिलें. जेजूच्या हे करनेतावन तांकां बरें जालें तरी तांणी तांकां जाल्ल्या लुकसाणेक चडीत म्हत्व दिलो आनी सोम्याक तांच्या गांवांतावन पयस वचोंक पोरातलें. म्हजो फायदो वा लुकसाण म्हूण लेखी नासता. सोम्याच्या मेतेरपणाक हांव उक्तो अवकाश करून दितांगी. म्हाका फायदो जाताना मात्र देव जाय, नांतर देवा म्हजे तावन पयस वच म्हूण हांव मागतांगी. आयचे सुवार्थेंत देंवसार लागून समाधींत जियेतेल्या व्यक्ती विशयांत भोव स्पश्ट उतरांनी सांगलां. देंवसार मनशाचें जिवीत कशें पिड्ड्यार करता म्हणलें वांजेलिस्त पिंत्रावन सांगता. ह्या व्यक्तींतय बळादीक कोटे स्पिरीत आसले जाल्ल्यान कोणाच्यांनी तांकां धरूंक वा सोमा करूंक त्राण पावनातलें. पूण जेजू मचव्यांतलो देव उरलो तितलोच ताचे मुखार देंवसार लागिल्ले व्यक्ती उबे जातात. जेजूची वळख तांकां स्पश्ट आसली. परमोन्नत देवाच्या पुता म्हणून ते उलो मारतात. जे कितें मनशांक करूंक असाध्य आसलें फकत जेजूच्या हाजेरपणांत सगळें बदलता. जर जेजू आमचे थंय सदांच जियेता, कसलोच वायट स्पिरीत आमकां ग्रासूंक शकचो ना. जेजू संगी जियेवया, ताच्या स्पिरितान एक जावया आनी अशें आमचे थंय आसचें मेळेपण धुवन काडून खोटेपण धांवडावन हेरांतय ताचो मोग वांटून जियेवया.